कित्याक खांडेपारात घडटा हय कित्याक कारण अशें कितें लेट जालें काम लेट जालें दुसरें काम चालू जावपा जालें म्हणजे नॅशनल हायवे काम चालू जावपा सिफ्टिंगाचें काम चालू जालें लेट जालो म्हणून हें जालें सो ही म्हाका दिसता नवीच पायपलायन घातलेली इतकी बरें आतां हय जालें तें ती नवीच पायपलायन घातलेली ओके कितें क्रॅक आयला तेका आमी पळयता आतां जालें न्ही आतां हो सिजनूय चालू जालो पावसूय सोंपलेलो आसा जी कामां आसा वॉटर सप्लायाची ती बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाची आतां एक 27 MLDचो प्लांट जो रेडी आसा तेकाय सांगला आमी ह्या दिसा भितर कंप्लीट करा म्हणून काम कित्याक पावस गेला ओपा बांदला तो ओके 27 MLD इतले मजगतीं आयतारा केरिया खांडेपाराची कॉन्ट्रॅक्टरान फोडिल्ली मेन पायपलायन निमाणें सकाळ मेरेन सारकी जाली. फोंड्या प्रियोळ मडकय कुर्टी खांडेपारा दिवाळेक नळ सुके. राती उसरा मेरेन काम करून निमाणें सोमारा सकाळीं 7 मेरेन पायपलायनीचें टेस्टिंग जालें. म्हयन्या फाटीं कॉन्ट्रॅक्टराच्या कर्मांनी पालसण कोसळून तेच वाठारांत तिसवाडीची लायन 10 दीस फुटून बंद आशिल्ली. काल जी खांडेपारा जी पायपलायन जी ब्रेकडावन जाल्ली आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता कुट्टी पंचायत तशेंच बानोडा पंचायत एरिया वेलिंग प्रियोळ पंचायत ह्या भागांनी उदक नाशिल्लें आनी ही पायपलायन काल रातच्यान तेंच्यांनी काम करून आयज सकाळीं 3 वरांचेर हें काम कंप्लीट केल्लें आसा आनी सकाळीं 7 वरांचेर उदक सोडलां म्हणल्यार एक अंदाज आयज दनपार पर्यंत लोकांक उदक मेळटलें आनी तितलेंच फास्ट हें काम तेंच्यांनी कंप्लीट केल्लें आसा. खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.